नमस्कार। आज तुम्ही पळयता आसतले हांगासर हो एक खांडेपारा जे RBS सोमिल हांगासर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। 2 व्हीलर एक्टिवा आणि एक फॉर्च्युनर 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलर जी आहा ती 2 वे रोड आसतना अकस्मात ह्या रस्त्यान डायरेक्ट रॉंग सायडीच्यान येयली आणि फॉर्च्युनरान ब्रेक मारलो आणि ती गाडी आहा ती तेज्या फ्रंट टायरा पोंदा पडली। हो जो ओनर आहा हेजेर नांव येता त्या प्रमाणे सूरज गांवकर एका फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या शिफ्ट केल्लो आहा। लोक म्हणटा मातसो आतां सध्या स्टेबल आहा म्हणटा आनी तेजेर उपचार चालू आसा। हांगा लोक म्हणटा तुमी स्ट्रीट लायटी पळयता आसतले हांगा 7 वर्सां जालीं हांगा स्ट्रीट लायटी पॅटर्नान जावं हांगासर मुखार जे रस्त्याचें काम इनकम्प्लीट आसलेलें तें आतां कंप्लीट जालां पण तो रस्तो ओपन करून दवरूंक ना। लोकल्स आहा ते त्या सायडीच्यान एक रावंड पडटा मेजर म्हणून लोक शॉर्टकट ह्या रस्त्यान येता आणि तेका लागून हांगा जायते फेटल एक्सिडेंट जाल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा। काणेपरच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू। एक्सिडेंट जालो एक फॉर्च्युनर मडगांवची गाडी ती फोंडेच्यान काणेपरा येताली आणि एक ज्युपिटर दारबोंडेचो भुरगो तो रॉंग वेतल्यान असो येयलो। हे आतां 4 लेन न्ही हो 2 लेनांतल्यान तो फ्री आशिल्लो तो समोरा समोर धडक जाली आणि मेन रिजन कितें जाला काय 7 वर्सां जालीं हायवे बांदल्या अजून परी हांगा एक सुद्दां लायट पेटना। आमी नॅशनल हायवेन गेले नॅशनल हायवे बांदता की आमी हँडओवर केल्ले आसा। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान गेले जाल्यार ते म्हणटात तेंच्यांनी आमगेले जे एरियर्स आसा पळय न्ही ते अजून पेमेंट केल्लो ना म्हणून आमी अजून हँडओवर घेवंक ना। पूण हेंगेले जे चलना पळय न्ही तितून बारीक लोक मरलो गेलो वयता। फाटल्या दिसांनी सुरेश एक्सपायर्ड जालो हांगा सेम असोच काळोख आशिल्लो काळखान सारकें कांय कळ्ळेना आनी तो एक्सपायर्ड जालो। आतां सेकेंड हे हो एक्सपायर्ड जावं ना सिरियस आसा तो ताका हॉस्पिटलान एडमीट केल्लो आसा। कितें म्हणल्यार तो रॉंग सायडीन येयलो? हय रॉंग सायडीन येयलो तो। ओके ओके। आनी रॉंग सायडीन येवपाक दुसरें कारण कितें आसा दोनी वाटेंतले सर्वीस रोडाक गेल्या पळय न्ही ते सगळे फोंडकुलां पडलेले आसा। मे बी ते अवॉयड करपाक लागून तो एसीजन येयलो आसतलो। तशें तुमी आतां पयलें हांगा की हांगा हो एक्सिडंट जाला हे फर्स्ट टायम न्ही की हांगा एक्सिडंट जाला। ह्यान पयलीं ह्या हायवेचेर खूबच एक्सिडंट दीस हायवे इज प्रोन टू एक्सिडंट्स। दोनी सायडीन तुमी सकयल्ल्यान वयर पर्यंत पळया स्ट्रेट देर आर नो लायट्स ऑन द हायवे। ऑथॉरिटी कोण रिस्पॉन्सिबल कांयच एक्शन घेना कंप्लेन केल्यार कोण कांय एक्शन घेना। त्या भायर रोड डायवर्जन्स आसा थंय डायवर्जन्सान मार्किंग सुद्दां ना सायनबोर्ड सुद्दां ना। फाल्यां आतां कोणाक तरी मडगांवची गाडी आनी हो खंयचो साकोड्डेचो म्हाका दिसता मनीस हो समज ह्याच जाग्यार के गाडी आशिल्ली आनी कोण खांडेपरचो मनीस आशिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? आतां गोंयकार आनी ह्या सायडीन तुमी पळयल्यार न्ही ही आतां लेन पयली खुबशे जाण आतां हांव नेम करना बट अशे लोकल सुद्दां आसा ते रॉंग सायड घेता। लोकल्सांची चूक ना कित्याक तांकां डायवर्जन घेवपाक पडटा आनी हांगा सगळें खडून दवरला। आतां तेणे घेतली तेजो आतां अपघात जालो हांगा फाल्यां कोणालो हांगा मेजर कितें जावन जीव गेलो जाल्यार मागीर कोणाक रिस्पॉन्सिबल धरपाचो? कोण चलयता रायट सायडीर काय हांगा लोकांनी डायवर्जन करून दवरुना ऑथॉरिटीन डायवर्जन करून दवरुना म्हणून हू वूड बी रिस्पॉन्सिबल तेजे म्हाका आन्सर्स जाय। थँक्यू।